की हर खेत को पाणी म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची एक स्कीम आसा, त्याच्या अंडर सगळ्यांक उदक दिलें वयता, तेन्ना ती स्किमींग तुम्ही अप्लाय करा म्हणून. त्या प्रमाणे आम्ही दोतोराकडे हो विषय मांडलो. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तेन्ना ते पालयेकर असे त्यांच्याकडे मांडलो. त्याच्या उपरांत हो हे चालू झाला. त्याच्यासाठी WRDने त्या जनरेटर पण आणून आम्हाला बसवला होता. मागच्या आठवड्यात 2 दिवस चालू पण केलं. 2 दिवस पाणी आलं, बुधवार गुरुवार, आणि शुक्रवारी तिथे मग तुम्ही दाखवू शकता तिकडे पहिल्यांदा आग घातली 4-5 पाईपांना जवळजवळ 15-20 लाखाची. आणि काल परवा मग ते पूर्ण खालचा प्रोजेक्ट पूर्णच हे केलं, म्हणजे ते जवळजवळ कोटीच्या घरात जाईल. सो हांगाच आता जशें एक सांगले 7-8 वाडे, ह्या सगळ्या वाड्यांक हे उदक मेळपाचें असलें. सो जेन्ना आता सुरवात जावपाची असली ह्या प्रोजेक्टाक, म्हणजे उदक मेळपाचें असलें, एका कुळागरांत पावले सादारण. हांव सांगता, जेणी कोणी हे कृत्य केल्ले आसा, वायट कर्म केल्या, तेणी आपूण स्वता येवन सांगपाचें पंचायतीन की आपूण केला, तेजेर आमी कितें ते फुडें डिसिजन. आनी दोतोर इतलें बरें करता आमच्या सुर्ला खातीर, कित्याक दोतोराच्या फाटल्यान तुमी हात धुवून लागल्या ते बी तुमकां म्हाका पळोवपाचें आसा. सुर्ल्यातल्या बागायतदारा खातीर स्वयंचलित पाणी प्रकल्प आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यानी खास सुर्ला खातीर असो प्रोजेक्ट आमकां दिल्लो. कोण तरी परत एक दीस पंप चालू केल्या उपरांत उरलेली जी 250 मीटर लायन आसा पळय, ती बी तेंच्यांनी देंवून केल्या. हो प्रकल्प पूर्णत्वाकडे वयतालो. खंयच्या तरी एका दुष्ट प्रवृत्तीच्या मनशान ह्या प्रकल्पाचेर वायट नजर फिरयली आणि हो प्रकल्प सामको जो लोकांक स्टार्ट जावपाचो आसलो, मेळपाचो आसलो, तो प्रकल्प आयज खंय तरी परत खंडीत जालो.